कुंकळी केगडीकट्टो वाठारांत एचपी गॅस डिलिव्हरी गाडयेचेर हल्लो जाल्ल्याची धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयली। कांय अनवळखी मनशांनी एमएस मल्टी ट्रेडर्साच्या गाडयेचेर हल्लो करून ड्रायव्हराक आनी हेल्पराक बरोच पडयलो। हे घडणुकीची म्हायती मेळटकीच कुंकळी पुलिसांनी रोखडेच घडणुकार धांव घेत फुडली चवकशी सुरू केली। मजगतीं गॅस एजन्सीन हे घडणुकेचो खर निशेध केला। डिलिव्हरी वाहनां सुरक्षेची हमी दिवपाची मागणी करून सुरक्षेची खात्री ना जाल्यार एलपीजी पुरवण बंद करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। म्हजें नांव अमेश श्रीनिवास गोडेकार। लास्ट 40 इयर्स आमगेली गॅस एजन्सी आसा। आतां पळय स्टार्ट जाला न्ही, कितें क्रायसीस जाल्या ते गेले 8 डेज आमी शॉपा डिलिव्हरी करना, हाजे पयलींय करना, टोटली होम डिलिव्हरी। आनी आमगेली होम डिलिव्हरी चालू आशिल्ली बरे भशेन। आयज केगडीकटो म्हणटा एरिया आसा कुंकळे, थंय म्हगेले गाडयेचे 2 फावट अटॅक जाला। फर्स्ट टायम पुलीस आयल्या आनी आतां म्हगेल्या ड्रायव्हराक आनी लोडराक तांणी मारला। म्हगेल्या स्टाफ तांणी म्हाका धमकी दिल्या की आयच्या आज रिजायन जाता म्हण आमी। म्हजे कडेन स्टाफ ना, सो हांव ऑथॉरिटी कडेन डिमांड मागतां, हांव सीएमा कडेन डिमांड मागतां आनी तांकां दोगांयकय अरेस्ट करपा जाय म्हण, स्ट्रिक्ट एक्शन जाय म्हण। म्हाका तांणी कितें करपाचें तें तांणी पळोवपाचें आनी जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत हांव डिलिव्हरी स्टार्ट करपाक शकना आनी ही गाडी हांगा हालोवपाक हांव शकना। म्हाका जस्टीस दिवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।